सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. त्यावेळी जेजू म्हणालो, बापा, सर्गा संवसाराच्या धन्या, जाणटे आनी बुदवंत हांव लिपोवन दवरल्यो ह्यो संगती ल्हानांक तुवें उगड्याप केल्ले खातीर हांव तुका अर्गां दितां. वय बापा, तशें करूंक तुका बरें दिसलें. म्हज्या बापान सर वस्तू म्हजे अधीन दिल्यात, पूण बापा शिवाय पुताक कोणूच वळखना, आनी पुता शिवाय आनी जाका पुतान उगडापें करूंक कुशी व्हेल्या ताचे शिवाय बापाकी कोणूच वळखना. देवाचें उतर हें. वाकणी तुका क्रिस्त. जेजू क्रिस्ता थंय मोगाच्या न्हू. हर एक दीस नवो यान पळय आनी हें नवें साव जेजूक सोंड दिवंक पळय. देखून नवें करून हो दीस पळोवचो आनी नव्यान हो दीस जेजूक हांवें समर्पूचो भोव गरजेचो. एक ल्हान भुरगें अशें मागता, देवा म्हजे लागीं उलय, स्पीक टू मी गॉड. आनी भुरग्याच्या सगळ्या बोवारी गडगड्याचो आवाज गडगडो गेल्या उपरांत भुरग्याक कळोवनांगी देव भुरग्या लागीं उलयलो म्हणून गडगड्या मुखांत्र भुरग्यान गण्य करनासतना तें तिरस्कार केलें. शी जस्ट निग्लेक्टेड. गन्यच करूंक ना. भुरग्याक बेजार जालें, देव उलोवंक ना म्हणून. परत्यान भुरगें मागा लागलें, देवा हांव तुका पळोवंक कशें येता. आय वूड लायक टू सी यू. हांव तुका पळोवंक कशें येता. देवान भुरग्या मुखार मळबार वयर जायतीं नखेत्रां दाखयलीं. लाखां गटल्यान नखेत्रां ती दाखयलीं. तरी पूण भुरग्याक तें देवान दाखयल्लें देव भुरग्याक पळयता आनी भुरगें देवाक पळोवंक कशें येता म्हणलें थंयसर एक अजाप भुरग्याक कळोवंक ना. भुरग्यान परत्यान तें गण्य करनासतना सोंड सोडलें, तिरस्कार केलें. परत्यान तिसरे फावटी भुरगें व्हडल्यान म्हणालें, देवा म्हाका आपोड, देवा म्हाका आपोड. एक पिसोळें येवन भुरग्याच्या खांद्यार बसलें. देव पिसोळ्या रुपार भुरग्याच्या खांद्यार बसला म्हणलें भुरग्याक कळोवंक ना. भुरग्यान सिदा काण्ण त्या पिसोळ्याक धांवडयलें. परत्यान तें भुरगें देवा लागीं विनाती करून मागोवन म्हणालें, देवा म्हाका एक अजाप कर, परफॉर्म अ मिराकल. एक अजाप करून म्हाका दाखय. आनी थंयसर एक नवी जिवसाण थंयसर पळोवंक मेळ्ळी. ह्या एक नवो जीव थंयसर उमाळोन आयलो. देर वॉज अ न्यू लायफ. पूण भुरग्यांक तें अजाप म्हूण कळ्ळें ना. भुरगें सिदा बेजारायन घरा फाटीं गेलें. देव मनशा लागीं विविध रितींनी उलयता. विविध रितीन मनशा लागीं तो संपर्काक मेळटा. तरी पूण मनीस तरेपोटी ना बेजाराय या ना खुशी जावन देवाक पयस करता. तर हो दीस बाबा भयणीनो, ह्या पिडेच्या काळार, कोरोना पिडेच्या काळार, ह्या एका रितीचो कर्ग आमी म्हणयेत, ह्या सगळ्या संवसाराच्या देवलां आसता. हो दीस हांव हर एक दीस नव्यान पळयतां. बेजारायन न्ही, हांव संतोशान मुखार येतां, सोम्या लागीं व्हरतां आनी म्हजें कितेंय नवें साव आसा ह्या दिसा तें हांव सोम्याक सोंड दितां आनी म्हणटा, सोम्या सगळें तूं बदल, सगळें तूं बरें कर म्हणून हांव मागतां आनी आशेतां. बाबा भयणीनो, थोड्यो संगत अशें आसात, म्हज्या घरांत कार आसा, बायक आसा. जर तर ह्या काराक ह्या बायकाचें टायर पंक्चर जालें ह्या चिंतया, कांय इंजिनाचे थोडे कांय इल्ले थोडे मिस्टेक, थोडे कांय समस्या उब जाले जाल्यार ल्हान ल्हान संगती आमकां सामा करूंक कळटात. तरेपटी तेंय आमकां कळना. तो वेळ आमी कालें करता, मॅकॅनिकाक आपयता, ह्या आमी गॅरेजी करता, ह्या शोरुमाक करता. कित्याक आपणान तें सामा करूंक जायना. आय कॅनॉट परफॉर्म एनीथींग, आय कॅनॉट डू एनीथींग. म्हज्यान कितेंच करूंक जायना, देखून हांव सोंड दितां मॅकॅनीक म्हणल्यार एकल्या व्यक्तीक. ही एक विशय. घरांत म्हजे लागीं मोबायल आसा, म्हजे लागीं फ्रीज आसा, म्हजे लागीं ओवन आसा, ह्या दुसरे खंयची वस्तू आसात. ह्यो वस्तू पाड जाल्ल्या वेळार हांव कितें करतां? हांव आनी एकल्या मनशाक सोंड दितां, सामा कर सायबा, हें बेगीन सामा कर, म्हज्यान जायना, तुज्यान जाता. कॅन्सराची पिडा जर तर म्हाका लागल्या, ह्या हार्टाची समस्या म्हाका आसात, हांव कितें करतां? घरा बसून हांव म्हाकाच ह्या ल्हानशी ती एक सुरी खाण घेवन दाक्तेराची ग्लुकोज खाण घेवन हांव म्हाकाच चिकित्सा दिना. बगार हांव दाक्तेरा लागीं वेतां, ही कूड हांव आनी एकल्याच्या हातीन दितां आनी म्हणटा, बेगीन सामा कर, बरें कर.
म्हणून आनेकल्या सोडून दिता. तर भावा भयणीनो, जिवितांत इतले विशय आहात म्हज्या कुडीक लागच्यो, म्हज्या कुडी बायल्यो खंयचें म्हज्यान बरें करूंक जायना, सामा करूंक जायना, हांव तें देवाक सोडून दितां. तर आत्म्याक संबंद जाल्ल्यो संगती म्हज्यान सामा करूंक जायनातल्या वेळार उडा दवरया. जेजू म्हणलो एकले व्यक्ती आसा, दोनी हात तो विस्तान सांगता, म्हाका दी भावा, म्हाका दी भयणी, आयच्या दिसा ह्या दिसा तुका हांव बदलून दितां. उंडो आनी वायन कसो बदलता भावा भयणीनो, हर एका मिसाच्या बलिदानांत जेजू राखून आसा. आज म्हजो भाव, आज म्हजी भयण म्हाका कितें दिता ह्या वखदां एक बदलावण हाडच्याक, एक नवेंसांव हाडच्याक. देखून हर एक दीस भावा भयणीनो नव्यान पळोवया आनी हो दीस सोम्याक सोडून दिवंक आमी शिकया. देखून मोगाचोनो, पवित्र पुस्तक कीर्तन अशें म्हणटा, 145 अवस्वर 7-18 अशें म्हणटा, आपणाक उलो मारतल्या सोमेस्तांक सगळ्यांकी भेदभाव नासतना, बेपारवा करनासतना, क्लासिफिकेशन आमी म्हणटा इंग्लिशान पार्शालिटी नासतना, भेदभाव नासतना सोमेस्तांक उलो मारतल्या सोमेस्तांक काळजांतावन ताका उलो मारतल्यांक सर्वेस्पर सदांच लागींच आसा. सर्वेस्पर सदांच लागींच आसा, पूण काळजांतावन कोण उलो मारता आनी सोमेस्तांक तसल्यांक सर्वेस्पर देव लागींच आसा. कितलो अपुरबाय असो देव आमचो, कितलो अपुरबाय असो जेजू आमचो सगळ्यांकी आरावन व्हरता. देखून एकल्यान मरी भायर पडनाये, एक नाणें म्हणी भायर पडनाये, एक शेळी म्हणी भायर पडनाये, वेचे पुताचे दुवे बरी या पुता बरी हांवें भायर पडनाये, बगार हांवें घरा पाटयेचें, हांवें हिंडाक पाटयेचें म्हणून एकच एक सोम्याचो हुस्को, एकच एक सोम्याची आशा. देखून ही जेजूची आशा हांव जारी करतां ह्या संवसारी भावा भयणीनो. जेजू आयिल्लो बापाची खुशी करूंक, हांव आसा जेजूची खुशी करूंक. म्हजी खुशी न्ही, म्हजो वांटो न्ही, म्हजें चिंताप न्ही, बगार देवाचो वांटो, देवाचें चिंताप, देवाचे कायदे, देवाची खुशी. बाबा भयणीनो, पयलें अजाप जाल्लें काना शहरांत आमकां कळिता. काना शहरांत लग्न जेजू पवित्र करता आनी ह्या लग्ना वेळार पयलें अजाप जाल्लें जेजूक सोडून दिल्ल्या वेळार. मोरये लागीं विनवणी गेल्ली, मोरयेन पळयलो वायन उणें जाल्लो, मोरयेन तें जेजू लागीं व्हेलें, जेजून अजाप केलें. आनी खंयच्या दिसा जेजू अजाप करता भावा भयणीनो, पवित्र पुस्तक आमकां सांगता, बरोवन वंतूच्या मापांत हें अजापां घडटात. धाकल्याक आनी एक गडीत आसा, 5,000 लोकांक जेवण. चारी वांजेलिस्तांनी मातेव, मार्क, लूक, जुआंव ह्या चारी वांजेलांत आमकां हें अजाप वाचूंक मेळटा. 5,000 लोकांक जेवण. ल्हानशे 5 उंडे 2 मासल्यो, ल्हानशी संगत, भुरग्याचें एक ल्हान टिफीन तें. त्या भुरग्यांतल्या टिफिनांतलें सगळें दिलें. भुरग्याक दादोशी जालें आनी 12 जालीं भरून काडली. बाबा भयणीनो, कोण जेजूक दिता, सोडून दिता, त्या दिसा एक नवेंसांव घडटा. तुज्या आनी म्हज्या जिवितांत एक नवेंसांव उमाळून येता. बाबा भयणीनो, आमच्या जिवितांत आमी हर एक दीस आशावादी जायचे, निराशावादी न्ही. ह्या दिसांनी कोरोना पिडा विस्तारल्या वेळार जायते जण नकारात्मक रितीन मेसेज्यो घालतात, या छापतात, या आनेकल्या सांगतात. बऱ्यो अभिप्राय भायर पडनात, बगार नकारात्मक अभिप्राय जायत्यो वाळटात आनी आमकां कळिता, आमी वाचला, हाका आमीच साक्ष. पूण ह्या वेळार आमी आशावादी जायचे, निराशावादी न्ही. देखून थोडे दाखले हांव तुमकां दितां. एक हांसचो मनीस तो आशावादी जाल्यार तो हांसूंक विसरना. ही नेवर फॉरगेट्स टू स्मायल. तो बऱ्याकन हांसता. पूण तो मनीस निराशावादी जालो जाल्यार तो बिलकूल हांसना. कितले संदर्भ ताच्या मुखार आयल्यार तो बिलकूल हांसना. भावा भयणीनो, तो मावून रावता. देखून आमी आशावादी जावया. 2 कोळशे बांयत देंवताले. आशावादी कोळसो म्हणलो, म्हाका कितलें खाली केल्यार बरून वयर हाडटात. नो मॅटर आय एम एम्प्टी, स्टील दे फील मी. हांव भरतां आनी म्हाका वयर व्हरतात. हे आशावादी. तोच कोळसो निराशावादी जाल्ल्या वेळार म्हणटात, कितलें म्हाका बरून वयर हाडल्यार खाली करनंत सोडटात. निराशावादी. अर्दो ग्लास दूद या उदक एका आशावादी मनशाक दिया. तो म्हणटा, म्हाका तांणी अर्दो ग्लास उदक या दूद दिला. तेंत तुमी निराशावादी मनशाक दिया, एक नकारात्मक, एक नेगेटीव मनशाक दिया. तो म्हणटा, म्हाका तांणी अर्दो ग्लास दूद उदक खाली करून दिला म्हणटा. तोच ग्लास. देखून आशावादी एका रितीन पळयता, निराशावादी आनी एका रितीन पळयता. भावा भयणीनो, हांव कोण जाता? आशावादी जेजू मुखार येताना,
ह्या सन्निवेशांत कोरोना पिडेच्या ह्या एका मारेकार पिडेच्या काळार हांव आशावादी जातां या निराशावादी जातां सवाल हांव उक्तें दवरतां भावा भयणीनो. ही जाप हांवूच जेजूक दितां, हांवूच ही जाप आपणाक म्हाका दितां. सांत पाऊल तेसलोनिकांकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 5वो अध्याय, पयल्या पत्रांत 5वो अध्याय 18वी वळ अशें म्हणटा, सर्व गणितांनी देवाक अर्गां दिया. सर्गी क्रिस्त जेजूच्या एकवटान आसलेल्या बापाक इतलेंच जाय. सर्व गणितांनी अर्गां दिव्या. कोडो घडयो त्यो जावंक पुरो, बोरयो घडयो त्यो जावंक पुरो, बेजाराच्यो घडयो जावंक पुरो, संतोशाच्यो जावंक पुरो, हेरांनी दुख येयल्यो, पिडे आयिल्ली, कश्ट आयिल्ले, हांवें बरें जाल्लें पाड जाल्लें, सर्व गणितांनी देवाक अर्गां दिव्या. कित्याक जेजू क्रिस्ताक इतलेंच जाय. द्वितीनियम पुस्तक पोरन्यासल्ल्यांतलें 4थे अध्याय 9वी वळ भावा भयणीनो अशें म्हणटा, पूण तूं सत्राय कर आनी जागृत राव. सत्राय कर आनी जागृत राव. तुज्या दोळ्यांनी देखिल्ल्यो गजाली विसर नाका. देखून म्हज्या दोळ्यांनी देखिल्ल्यो गजाली हांवें विसर नजो आनी तूं जिये पर्यंत त्यो तुज्या काळजांतल्यो भायर पडोवंक सोडी नाका. तुज्या भुरग्यांक शिकय. देखून हांवें जागृत रावपाचें, दोळ्यांनी पळयल्ल्यो गजाली हांवें विसर नजो आनी हांव ह्या जिवितांत जियेता पर्यंत ह्या म्हज्या काळजांतल्यो हांवें भायर पडोवंक दिवंक सोड नजो. मात्र हांवें भुरग्यांक हांवें तें शिकोवंक आसा, सांगूंक आसा. भावा भयणीनो, हर एक दिशेन पळयत पुस्तक जेजूक अर्गां दिवंक, सर्व गणितांनी जेजूक लागीं जावंक, हर एक दीस नव्यान पळोवंक, हर एक दीस जेजूक समर्पवंक भावा भयणीनो उलो दिता. मोगाच्यानो किर्तन 28 भोव अपुर्बाय रितीन म्हणटा, सर्वेस्पर म्हजें बोळ आनी ढाळ, ताचेर म्हजें काळीज विश्वास दवरता. म्हाका आदार मेळ्ळो, म्हजें काळीज उल्लासता. म्हज्या गायनान हांव सोम्याक अर्गां दितां. सर्वेस्पर म्हजें बोळ आनी म्हजें ढाळ, म्हजें काळीज ताचेर विश्वासता. हे म्हजो विश्वास जेजूचेर आसलो काण्णाये. देखून 3 संगती भावा भयणीनो हांव उक्तें करतां. पयली विशय, एकल्याचेर मात्र म्हजो भावार्थ. एकल्याचेर मात्र, दोन दोणींनी म्हजो पांय नाका. दोन दोनयाची साखरी करूंक हांवें जायना म्हणटा पळयत पुस्तक. कित्याक एकल्याक तो विश्वासी रावतलो आनी एकल्याची बेपारवा तो करतलो. देखून एकल्याचेर मात्र म्हजो विश्वास, एक भावार्थ म्हजो. पोर एक अपुर्बायेचें एक मॅसेज हांवें वॉट्सॅपार वाचलें. दिसानातलें वायरस इतलें मारेकार जालें जाल्यार दिसानातलो भावार्थ कितलो बोळादीक जायनाये. दिसानातलें वायरस इतलें मारेकार जाता जाल्यार, इतलो लोकांचो प्राण जीव संवसार बंद करता जाल्यार दिसानातलो भावार्थ कितलो बोळादीक जायनाये. देखून म्हजो विश्वास हो दिसानातलो, म्हजो भावार्थ हो दिसानातलो आज जेजूचेर खंसयता. देखून एकल्याचेर मात्र म्हजो भरवोसो, म्हजो भावार्थ, म्हजो विश्वास. दुसरें आसा, एकल्याचेर मात्र म्हजी पातयेणी. जेजू म्हाका बरें करूंक शकता. जेजू म्हज्या जिवितांत अजाप करूंक शकता. देखून अरिगारान त्या 4 जाणांक कोणें अरिगाराक देंवयलो, त्या 4गांनी तो भावार्थ दवरलो. अरिगारान ती पातयेणी उसारली. जाकेवान ती पातयेणी उसारली. सामार्याच्या स्त्रियेन ती पातयेणी उसारली. सांत पावलान, सांत पेद्रून, जायत्यो सांतिनी आसात, तांणी असो एक पातयेणी उसारली. भावा भयणीनो, ही पातयेणी आज हांवें उसारूंक. उडास दवरया, कितलो हांव सुम्याचेर पातयेतां. सुमी म्हज्यानी 4 वांट्यान म्हजेर एक पातयेणी दवरता. हांव कांय बरें करतलों ह्या संवसारान म्हणली एक पातयेणी जेजू म्हजेर दवरता. देखून ती एक पातयेणी आमी म्हणटा इंग्लिशान, डू नॉट ब्रेक माय ट्रस्ट. डू नॉट ब्रेक माय ट्रस्ट. देखून देवान म्हजेर दवरली पातयेणी, हांव ती पाड करना या हांव ती खाण उडयना, हांव हुमटोन सोडना. देखून जेजूचेर पातयेणी. तिसरी आसा विशय, एक जबाबदारी आमकां दिल्या. जबाबदारी वैयक्तीक, जबाबदारी कुटुंबाची, जबाबदारी समाज सेवेची, जावं जबाबदारी अधिकाऱ्याची. देखून जायते रितीची जबाबदारी म्हाका आसात. देखून ही जबाबदारी म्हणली सावी म्हाका दिल्या भावा भयणीनो. जे कितें सावी हांव घालतां, हांव बरेंपण म्हणली सावी हांव घालतां, सर्गी तेंच उक्तें करतलें. जर तिची सावी पाड जाली, हांव तें पाड करतलों. देखून हो मनीस बरें करूंक शकता, पाड करूंक शकता. ह्या मनशा थंय बरें उमाळून येता, तरे पोटी पाडी भायर सरता. देखून म्हज्या जिवितांत हांवें सर्गी करयत, म्हजें जिवीत ह्या आनी एकल्याचें जिवीत हांवें येमकोंडी करयत. देखून भावा भयणीनो, ही जबाबदारी हो एक दाकामुळो हांव बरें करून लायतां, बरो करून पोस करतां आनी मेळिल्ली वाड जेजूक हांव दितां. हर एक दीस म्हाका एक बरो करूंक एक अवकाश भावा भयणीनो. देखून आखेर करच्या फुडें हांव तुमकां कशें मागचें
सुम्याक कशें सोम दिवचें म्हणलें एक विधान हांव शिकयतां. हें विधान पापा फ्रांसिसाचें 5 फिंगर मेथड म्हणजे 5 बोटाचें विधान. भोव अपुर्बायेचें. हांवें हर एक दीस मागतना असलेंच एक विधान वापरचें. म्हाका भोव रुसलें देखून म्हाका तुमकां सांगया म्हणून म्हाका भोगलें. आनी हें पयलें आसा बोट थंब फिंगर आमी म्हणटा व्हडलें बोट. हें बोट हांव मागतना म्हज्या काळजाक म्हज्या हृदयाक लागशिल्लें बोट. देखून म्हज्या कुटुंबांत ह्या म्हाका मोग केल्लीं कोण आसात? म्हजी लागशिल्लीं म्हजी मम्मी डॅडी, म्हजी माय, म्हजो आब, म्हजी भाव भयणी, म्हजी कोणीय जावं दी शिक्षकां, कोणीय म्हाका मोग केल्लीं, कोणीय म्हाका वयर हाडिल्लें, कोणीय म्हाका बरें केल्लें, तसल्या खातीर हांव पयलें मागतां. दुसरें बोट आसा हें बोट ओगसराव म्हणटा, आनी एकल्याक बोस म्हणटा, आनी एकल्याक उबे राव म्हणटा, आनी एकल्याक वोस म्हणटा. म्हळ्यार ह्या बोटाक अधिकार आसा. ह्या बोटाक अधिकार आसा. देखून अधिकार आसल्या खातीर आमी मागया. अधिकारान आमकां शिकयल्या खातीर आमी मागया. कोणें पुरो म्हाका शिकयला, कोणें म्हाका बऱ्या वाटेक हाडला, कोणें म्हजी तिदवण केल्या, तसल्या खातीर ह्या काळार हांव मागतां. तिसरें बोट आसा. हें बोट हांवें अशें दवरलें जाल्यार हें व्हडलें बोट, 6 बोटां पैकी व्हडलें बोट. देखून ह्या संवसारांत, ह्या म्हज्या देशांत, ह्या म्हज्या वाठारांत, ह्या म्हज्या फिरगजेंत कोण पळय वडील आसा, कोण एका हुद्द्यार आसा, जावं दी एक याजक, जावं दी एक राजकारणी, जावं दी एक बापोय म्हजो, जावं दी एक गुरकार, जावं दी एक उपाध्यक्ष, कोणीय तो जावं दी, एका हुद्द्यार ताका दवरला. त्या हुद्द्याक मान दितां, त्या व्यक्तीक हांव मान दितां, तांच्या खातीर हांव मागतां. चवथें बोट आसा. हें बोट हें एक नाजूक बोट आनी हातूंत आमी म्हणटा एक कॉस्टली बोट. कित्याक हातूंत जायत्यो मुदयो पडटात. भांगाराची या दुसरी सिल्वर रिंग आमी म्हणटा, गोल्ड रिंग, जायत्यो मुदयो पडटात. तर हें बोट इल्लें अस्कत बोट. कितलो म्हारग जाल्यार ह्या बोटाक इल्ली अस्कतकाय आसा. देखून समाजांत जायते जाण आसात कोण अस्कत पूण तेय मोलादीक. जावं दी दुबळे, जावं दी पिडेस्त, जावं दी उतार प्राय पावुल्लीं, जावं दी हांतुरणार आसलीं, ती अस्कत पूण ती तितलीच मोलादीक. देखून देवाच्या दृश्टेन हर एक विशय भोव गरजेची, भोव मोलादीक, भोव विशेश पात्र घेता. देखून तांचे खातीर हांव मागतां पिडेस्तां खातीर. आनी अकरेचें बोट आसा तो हांव भावा भयणीनो निमाण. हें बोट निमाणें. हांव हात जोडटना म्हाका हें बोट निमाणें पूण देवा मुखार रावतना हें बोट पयल्लें. देखून निमाणो हांव म्हजे खातीर हांव मागतां. म्हजे खातीर मागता सुम्या म्हाका बरें कर. ह्या पिड्याच्या काळार सुम्या म्हजे हात भायर वचून दीत, कांय इल्लें बरें करून दीत. हांवें 4 जाणां सांगाता बसूंक जायना पूण हांवें बरें करूंक जाता. देखून भावा भयणीनो हो काळ, ह्या पिडेचो काळ कितें विस्तारल्या, जावं दी तें मारेकार आसा पूण हो एक वेळ म्हज्या कुटुंबा सांगाता करसूंचो. कितलीं जाणां आज आमी आमच्या मम्मी डॅडी कडेन उलयल्या, कितलीं जाणां आज आमी आमच्या भुरग्यां लागीं आमी उलयलो आसा, संवाद केलो आसा. कितलीं जाणां आमच्या पिडेस्त आमच्या कुटुंबांत आसल्या पिडेस्ता लागीं हांतुरणां लागीं बसून वेळ करशिल्लो आसा. ह्या कितलो वेळ आमच्या मोबायलार टीव्हीर ह्या दुसऱ्या संगतीर आमी करशिल्लो आसा भावा भयणीनो. देखून आज हो मेळ्ळो वेळ फाल्यां परत मेळचो ना. देखून कितलो वेळ हांवें आज पवित्र पुस्तक वाचूंक करशिल्लो. एक वाक्य म्हणून आज हांवें म्हज्या कुटुंबा सांगाता वाचलें गी. कितलो वेळ आज म्हजो मागण्याक हांवें दिलो. एक वेळ 15 तान अर्दो घंटो म्हणी देवा मुखार हांवें आज सगळो दीस करशिल्लो गी. हेरा वेळार आमी म्हणटा फादर वी आर बिजी, आमी हर एकले बिजी फादर, आमकां वेळ ना फादर, आमी सकाळीं काम कर राती येवचें फादर, ताचे उपरांत आमकां वेळ बिलकूल मेळना फादर. इतलें पुरो जाता गी. पूण भावा भयणीनो आज कोणें सांगूंक जायना की आमकां आज पुरो जाला. देवान वेळ तुका आनी म्हाका जायतो दिला. हर एक दीस नव्यान पळय आनी हो दीस नव्यान पळयल्लो जियोंक पळय. प्रणाम तुका धनिया
वंदन तुका धनिया वायनाच्या रूपान येवकरिस्ताच्या आमचे संगी रावलाय दैविक मोगान तुझ्या वर्ते दयेन तुझ्या तारोक आमचो जाला कसो मोग तुजो मोग दैविका कुळतीचो आमचेर तुवें वतलाय मोग तो भोगसाण्याचो मोग तो सासणांक बाळचो आमकां